अ, नमस्कार. समेस्तान कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाखाला ह्या उपक्रमाखाला आशिल्ल्या कार्यावळींत आयच्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सगळ्या वांटेकारांक लागीं पयलींच मागतां तांणी आपले मायक उलोवपी जेन्ना उलयतले तेन्ना आदींच म्यूट करून दवरचें. दुसरे उलोवप्यांक संद मेळची आनी मदीं मदीं डिस्टर्बन्स जावची न्हय म्हणून पयलींच मागता की तुमी आपले मायक आनी कॅमेरा जे आसात ते जाय पडले जाल्यारूच कॅमेरा तुमी ऑफ दवरल्यार उपकारता, पण मायक ऑफ दवरचे. मदीं मदीं डिस्टर्बन्स जावंक शकता त्या खातीर. अ, थोडे भितर पयलीं म्हणल्यार आयच्या विशयाचेर प्रस्तावना करतलोच, पूण कोंकणी वाचन बद्दल थोडी म्हायती दितां. आयची जी कार्यावळ आसा ती कोंकणी वाचन विश्वाची 16वी कार्यावळ. फाटल्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यांत सुरू जाल्ली ही कार्यावळ म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळाचो हो उपक्रम तेन्ना सप्टेंबर म्हयन्यात जे बारीकशें रोपटें लायिल्लें ताचो आज गिन्यानान भर घालपी एक म्हारूक म्हणून वळख जावंक पावल्या. आतां दर म्हयन्याक 2 अशा स्वरुपान हे ऑनलायन स्वरुपांतल्यो ह्यो कार्यावळी म्हयन्याक चालूच आसता. वेगळे वेगळे विशय येत रावतात आनी मुखेल गजाल म्हणल्यार एकाडेमीक म्हणल्यार शिक्षणीक पावंड्याचेर म्हत्वाच्यो अश्यो सुद्दां कार्यावळी आतां जावपाक म्हणजे जातात. अशे तरेन एक वेगळो उपक्रम कोंकणी भाशा मंडळान हो आतां चालूच दवरला. ऑनलायन स्वरुपांत सगळें शिक्षण जंय चालू जालां थंय आतां ही कार्यावळ जाता. ताचे खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो हो स्तुत्य उपक्रम आमकां पळोवपाक मेळटा. ताचे खातीर कोंकणी भाशा मंडळाक परबीच आनी आमचे सारकिल्ल्यांकूय सगळ्यांक बाकीच्यांकूय आस्पावन घेतिल्ले खातीर देव बरें करूं. सगळ्या वांटेकारांक लागीं आतां मागता परत एकदां जांकां आतां जॉइन जाल्या तांचे लागीं सांगता की आयचो जो विशय आसा तो म्हणल्यार म्हालगडो तियात्र बरोवपी तोमाजीन कार्दोज हांच्या तियात्रांचेर भासाभास. तर बारीकशी एक प्रस्तावना करता आनी वळख दिता आयच्या विशया बद्दल. तियात्र तियात्र म्हणलो काय गोंयच्या समाजान तियात्राक एक खाशेली सुवात आसा. तियात्राक सुमार 86 वर्सांचो इतिहास आसा. गोंयान कोंकणी नाटक म्हणल्यार तिरस्कार करपी जंय एक घटक अजून आसा थंयच कोंकणीन जावपी तियात्राक मात आपलेपणान पळोवपी, आपलो मानपी एक वेगळो घटक, एक वेगळो समाज आसा. तियात्र कांय प्रमाणांत जावं लिपयेच्या फरकान वा मान्यतायेक लागून वा बदलांक लागून कोंकणी साहित्याच्या मळार तसो दुर्लक्षीत उरला हेंय बी तितलेंच पडूसर. मात गुणवत्तेच्या आनी थरो प्रोफेशनलिझम म्हणजेच व्यावसायिकतेच्या मालवजार अजून तिगून आसा. आनी कोंकणी नाटकाच्या एक पावल फुडें आसा हातून दुबाव ना. कोंकणी नाटक म्हणलें काय जशे ज्येश्ठ साहित्यीक पुंडलीक नायक हांचें नांव मुखार येता, तशेंच तियात्र म्हणलें काय म्हालगडो तियात्रिस्ट, बरोवपी, कलाकार, बसोवपी आनी खऱ्या अर्थान तियात्र मोगी हें उतर डिफायन करपी मनीस साहित्यीक म्हणल्यार तोमाजीन कार्दोज. तांचो उल्लेख गोंयच्या संदर्भात गोंय विधानसभेचे आदले सभापती ह्या नात्यान जाताच, पूण तितल्याच अभिमानान साहित्यकार आनी एक कलाकार म्हणूनय जाता. तोमाजीन बाब हे भोव तासांचे, भोव आयामी अशें व्यक्तिमत्व. 14 एप्रिल 1946 हे दिसा जल्म. पुराय नांव लॅम्बर्ट थॉमस कार्दोज, मात सगळ्यांक तोमाजीन कार्दोज म्हणून नामना. 11 वर्सां पिरायेचेर पयले फावट एक बाल कलाकार म्हणून तियात्राच्या पालकार चोडलो तेन्ना सावन आज मेरेन तियात्राची सृश्ट गाजयत आसा. एक गायक कलाकार म्हूण सुरवातेक नामना जोडली. हांव जंय स्वता शिकयता ते देंपे महाविद्यालयांतल्यान तांणी BSc केली. हे उपरांत शिकोवपाची आवड म्हणून 1976 वर्सा B.Ed केली आनी उपरांत 1988 वर्सा MA शिक्षण पुराय केलें. 34 वर्सां वेगवेगळ्या शाळांनी शिक्षक म्हणून आपली आवड आपले नोकरे भितर तांणी एक नोकरी म्हणून केली आनी 1973 वर्सा पंचायतीचेर पयले खेपे निवडून वेंचून आयले उपरांत सरपंच जालो. 1994 वर्सा आमदार आनी 95 वर्सा सभापती. 1978 वर्सा कला मोगी कांदोळी ही संस्था वांगड्या सयत स्थापन केली. आयज लेगीत हो म्हालगडो तोन्य उर्जेनूच तियात्र सर्तीन हेच संस्थेच्या नांवाखाला वांटेकार जाता. 2009 वर्सा तियात्र अकादमी स्थापन जाली आनी ताचो पयलो अध्यक्ष जावपाचो मान फावो जालो
तो तोमाजीन बाबा. मुळावणाचो वावर सामको बेजीक वावर ताणी केल्लो. संगीत मोगी म्हणून उल्लेख करतना खासा माणो ह्या कला प्रकाराची आवड आशिल्ल्यान कांदोळीची किरणां ह्या संस्थे मार्फत ताणी माणो सर्तीन वांटेकार जावन इनामां जोडल्या. सुमार 30 वयर तियात्रांचे ताणी लिखाण केलां. चडशे तियात्र सर्तीक लागून खासा जल्माक आयल्यात आनी ताका लागून तांकां ह्या तियात्रांक सादरीकरणा खातीर बसोवपी म्हणून साबार फावटी इनामां लेगीत मेळ्ळ्या. 2009 वर्सा राज्य पावण्यावेलो साहित्या खातीरचो पुरस्कार आनी तशेंच साबार आनी इनामां आनी पुरस्कार तांकां लाभल्यात. अशा ह्या व्यक्तिमत्वाचेर, तांच्या साहित्याचेर आनी मुळातूच तांच्या तियात्राचेर आज हांगा भासाभास जाता. हे भासाभाशेन वांटेकार जावपी आसात आमचे मुखेल उलोवपी म्हणून आसतले डॉक्टर कॉस्मा फेर्नांडीस, सहयोगी प्राध्यापक आनी मुखेली कोंकणी विभागाचे MES कॉलेज जुवारीनगर हांगासरले फादर मिल्टन रॉड्रिग्स, फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आनी एक विद्यार्थी स्नेता मोरजकार. आता ह्या कार्यावळीची मुखेल सुत्रां जी आसा, मुखाल्ली जी सुत्रां आसात ती म्हज्या आयच्या ह्या कार्यावळीचे जोड संयोजक सियालिनी फेर्नांडीस हाचे लागीं हांव सोंपयतां आनी ताचे लागीं मागता की आपल्या हातांत ताणें आतां सुत्रां घेवची आनी पयले उलोवपी फादर मिल्टन हांची वळख करून दिवची. नमस्कार सगळ्यांक आयच्या कार्यावळीक येवकार. फादर मिल्टन जे आसात तांचे विशीं थोडे भितर तांचे विशीं वळख करून दिता. आयचे कार्यावळीचो जो पयलो उलोवपी आसा तो आमचो फादर मिल्टन रॉड्रिगीस. फादर मिल्टन रॉड्रिगीस गांवांत सांगेचो. तो एक बरो तियात्र बरोवपी, तशेंच कोंकणी गितांय रचपाची ताका आवड आसा. आयज मेरेन ताणें 6 तियात्र बरयल्यात. ताची तियात्राची नांवां अशीं आसात: भुरगीं आनी गिरेस्तकाय, पुंजायलेली तोतवां, सुकांत तशें दुकांत, कुर्सा मुळांत, फ्रॉम लंडन विथ लव, कुर्सा मुळांत बोगसणे मेळटा. सद्याक ते सहाय्यक प्राध्यापक म्हणल्यार असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून फादर आग्नेल महाविद्यालयान पिलार कोंकणी विशय शिकयतात. आयज जो विशयाचेर फादर मिल्टन उलयतलो तो म्हणल्यार तो एक तोमाजीन बाबाचो एक तियात्र घेतलो, ताचेर तो उलोवप करतलो आनी तो तियात्र म्हणल्यार ताचें नांव हांव मागीर सांगता. पूण आमकां इतले आतां सर महिमान तोमाजीन बाबा विशीं वळख करून दिल्या, ताचे वेल्यान आमकां कळ्ळां की आमकां खबर आसा की तोमाजीन बाब राजकारणांत वावुरतालो. समाज सेवाय ताणें केल्ली आसा. कांदोळे गांवांत 22 वर्सां सरपंच म्हणून तो निवडून आयला आनी ताणें समाज सेवा खूब केल्ली आसा. सो ह्या नात्यान ताचो एक भोव मोलादी तियात्र आसा समाज सेवा ह्या नांवान. सो ह्या तियात्रान कशे रितीन कथानक आयिल्लें आसा वा तियात्राचें खाशेलपण कितें हाचेर आमकां फादर मिल्टन मार्गदर्शन दितलो. आनी हांव आतां मागतां की फादर मिल्टनान फुडलीं सुत्रां जी आसा ती हातान घेवन आपलें व्याख्यान सुरू करचें म्हणून. देव बरें करूं सियालिनी बाय. पयले सुवातेर सुरू करच्या आदीं हांव देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी भाशा मंडळाक तांणी तोमाजीन बाब कार्दोज हाच्या तियात्रांचेर भासाभास घडोवन हाडल्या खातीर आनी तुमकां सगल्या वांटेकारांक हांव माये मोगाचो येवकार दितां. आनी म्हजें जें उलोवप आसा जें तोमाजीन कार्दोजाच्या तियात्राचेर तें हांव सुरू करतां. अशें म्हणटात की तियात्र समाजाचो आरसो. तियात्र समाजाचो आरसो. जे समाजान कितें घडटा
समाजान जातले अत्याचार, समाजान जातले अन्याय, राजकारणाचे चित्र, कुटुंबीक मूल्य आणि तत्वां हे सगळे तियात्रा वरवीं एक तियात्र बरोवपी माचयेर हाडटा आणि आपलो तियात्र सादर करता. आणि हाचेच वरवीं म्हणजे तियात्राचेच वरवीं समाजान जे अन्याय अत्याचार घडटात ताचेर तियात्र बरोवपी हो तियात्रेस बडी मारपाचो प्रयत्न करता. आणि तोमाजीन बाबूय हे करूंक फाटीं उरलो ना. देखून ताच्या तियात्राचेर आमी नदर मारता तेन्ना ताचे तियात्र जे आशिल्ले ते वेगवेगळ्या विशयाचेर आसताले. समाजान चलतल्या अन्यायाचेर, समाजान चलतल्या अत्याचाराचेर, राजकारण्याचे चित्र ताणें आपल्या तियात्रांनी हाडलां, कुटुंबीक मूल्यां हें सगळें ताणें आपल्या तियात्रांनी हाडलां आनी लोकां मेरेन सादर केलां तियात्रा वरवीं. आणि ह्या वरवीं तोमाजीन बाबान समाजान जागृताय हाडपाचो प्रयत्न केला. आणि हांव जेन्ना जागृताय म्हणटा तेन्ना आयज जेन्ना ताच्या तियात्राचेर उलयतलो तेन्ना तियात्र गोंयच्या समाजाचो आरसो ह्या नांवाचे तोमाजीन बाबान 5 बूक वा 5 पुस्तकां छापलीं. आणि ह्या एक पुस्तकांत ताणें 5 तियात्र छापून हाडल्यात. सगळे मेळून हे 5 पुस्तकांत छापलेले तियात्र 20. आता ह्याच 20 तियात्रा मदलो हांवें एक वेंचून काडला आयज उलोवचे खातीर तो समाज सेवा हो तियात्र तोमाजीन बाबाचो. आणि हो तियात्र आमकां त्या काळा वयले म्हणजे हो तियात्र ताणें 1990 वर्साक माचयेर हाडलेलो. कला अकादमीचे तियात्र सर्तींत सादर केल्लो. आणि सांगपाचें म्हणल्यार ह्या तियात्राक ताका दुसरें इनाम फावो जाल्लें. आता ह्या तियात्रा वरवीं ताणें त्या काळा वयलें राजकीय चित्र आपल्या तियात्रांतल्यान लोकां मुखार मांडलेलें. आणि आयज जरी तर आमी 31 वर्सां उपरांत हेच जें कितें ताणें मांडलेलें तें चित्र पळयलें जाल्यार आयचें राजकारण ताज्याहून पाश्ट जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. देखून तोमाजीन कार्दोजान जें कितें त्या काळार आपल्या तियात्रा वरवीं मांडलेलें तें आयज मेरेन ह्या राजकारणांत चालूच आसा तें आमी पळयता. हांव ताच्या तियात्राचेर आतां थोडी भासाभास करतलों. हो तियात्र हांवें सांगला ते भाशेन तुमकां 1990 वर्सा ताणें बरयलो. आता ह्या तियात्रांत आमकां राजकारण्याचें चित्र दिसून येता. आमच्या राजकारण त्या काळार कशें चलतालें ताचे विशीं आमकां जाणविकाय ह्या तियात्रा वरवीं तोमाजीन बाब कार्दोज दिता. आता मतां घेवपाक लोकांक कशें फटोवपाचे, लोकांक कशीं आस्वासनां दिवपाचीं, थोडीं आस्वासनां पाळपाचीं, थोडीं आस्वासनां आपल्या फायद्याक पडटा जाल्यारूच ती फुडें व्हरपाचीं, हें चित्र तोमाजीन बाबान त्या काळा वयल्या त्या तियात्रांत समाज सेवा हातूंत बेस बरें मांडलेलें आसा. देखून आमी पळयता त्या तियात्रा वयर थोडे भितर तुमकां सांगचें जाल्यार रापोसो म्हणटा तो एक राजकारणी. आतां हो निकतोच निवडून आयलोलो नवोच फुडारी. लोकांक व्हडलीं आस्वासनां दिवपी. निवडून येवच्या आदीं लोकांक आपूण हें काम करतलो, तें काम करतलो, तुमचे पासत वावुरतलो असलीं आस्वासनां दिवन आयिल्लो. आणि थोडीं कामां ताणें केलींय बी. आतां तातूंतली हांव थोड्यो वस्तू तुमच्या नदरेक हाडूंक सोदतां त्यो. आतां रापोसो हो राजकारणी जो आसता तो पयलो तांकां सांगता आपण तुमच्या गांवांत जे रस्ते ना ते रस्ते सारके करतलो. रस्ते सारके करतलो. आनी निवडून आयलो म्हणटच रस्ते करता सारके. पूण कांय लोक जेन्ना ताचे कडेन येता आनी सांगता हो रस्ते दिवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो जे कोण आमचे गांवचे लोक आसा ताका दी. आणि आमच्या गांवचे लोक हे वरवीं तुवें त्या रस्त्याच्या कामांत हातभार लावपाक पावतले तांकांय काम मेळटलें अशें सांगता तेन्ना हो रापोसो कितें करता हो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा आनी आपल्या मेवण्याक दिता म्हणजे आपलो घरचो कोण एकलो. आनी लोकांक कामाक पासून घेयना थंय दुसऱ्या खंयसान हो कॉन्ट्रॅक्टर ताचो मेवणो आशिल्ल्यान दुसऱ्या खंयसान हाडून तांचे कडल्यान काम करून घेता आनी आपल्याचो फायदो पळयता. देखून रस्तो जाता खरो गांवांत पूण लोकां उदेशी जें जावंक जाय आसलें लोकांचें थोडें उदरपसण जावंक जाय आसलें तें जावंक पावना. दुसरें आनीक एक वस्त आमी पळयता रस्तो जालो गांवांत आतां बस हाडपाक जायी. त्या गांवचोच एकलो गरीब मनीस पांडू म्हणटात तो ताचेशी वयता आनी सांगता सायब रस्तो जाला हांव बस घालूंक सोदतां गांवांत म्हाका परमीट मेळटलें. चिंत्ता पयलीं कोण हो राजकारणी आसा तो रापोसो चिंत्ता आनी म्हणटा तुका बस कित्याक घालूंक जाय आनी हो बस घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा ते परमीट जें आसा तें आपल्या बापूल भावाक दिता म्हणजे परतून आपल्या घरचो मनीस. आनी तिसरे कडेन आमी पळयता गांवांत
रेशन हाडटलो, तांदूळ, गंव, तेल हाडटलो जाल्यार तांकां शॉप जे आसले, पसरो जो आसलो तो बरेच पयस वचचें पडटालें. गांवांत फेर प्रायस शॉप नासले. एक गरीब चली येता आनी जेन्ना आपले विचार जेन्ना ताचे मुखार मांडटा आनी सांगता, रापोसो बाब हांव गांवांत हे फेर प्रायस शॉप घालूंक सोदतां, म्हाका आदार मेळटलो. हो म्हणटा तुका आनी शॉप घालूंक कित्याक जाय? तुकोडे इतले पयशे आसात शॉप घालपाक ते शॉप घालून आपल्या मेवणेक दिता, परतून आपल्या घरच्यांक हाडटा आनी ह्या चलयेक जी सांगूंक आयलेली आपूण घालता म्हण तिका थंय कामाक दवरता. असो हो समाजाची उदरगत करपी न्हू, पूण आपल्या कुटुंबाची आनी आपली उदरगत करपी एक राजकारणी आमकां ह्या तियात्रांत दिश्टी पडटा. आनी तोमाजीन बाबान ताचें बरें चित्र मांडलां, कित्याक त्या काळार हे भाशेन घडटालें आनी आयजूय बी आमी जरी तर आमचे दोळे उक्ते करून पळयले जाल्यार हेच चित्र आमकां दिश्टी पडटा. मतां मागपाच्या नांवान राजकारणी कशे आमकां फटयतात, व्हडलीं व्हडलीं आश्वासनां दिवन कशे फटयतात हेच आमी पळयता. पूण शेवटी कितें घडटा, एकलो तरणाटो फेलिक्स नांवाचो, जाका आवय ना बापूय ना, एक गरीब भुरगो जो रापोसीचे चलयेच्या मोगान पडटा. बरी तत्वां आशिल्लो. आतां हो जो आसलो, हो फेलिक्स म्हणून भुरगो आसलो तरणाटो त्या गांवचो, तो ताका वचून परतून सांगता, रापोसो बाब आनीक एक बस घालपाक जाताली, एक बस लोकांक पावना, आपूण घालपाक सोदतां. आनी तो म्हणटा ना, एक बस पुरो तुमकां, कित्याक दुसरी बस घातली जाल्यार ताचे मेवण्याची जी बस आसा ती सारकी चलपाची ना, ताका घडये लुकसाण जावपाक शकता. ओके, तेच भाशेन परतून जेन्ना रस्तो पिड्यार जाता आनी रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना परतून काडून तो आपल्या मेवण्याकूच दिता. सो हे भाशेन हो राजकारणी आपल्या स्वताच्या मनशाक वयर काडपी आनी आपल्याक फायदो जाता तें पळोवपी. आनी दुसरे कडेन आमी पळयता जेन्ना तो इलेक्शनांत 5 वर्सां निवडून येता, पूण ताची 5 वर्सां ही काबार जायत येता, आतां परतून इलेक्शन लडूंक जाय. हो फेलिक्साक सांगता, म्हणजे त्या तरणाट्याक सांगता, म्हजें बरें बरें उलय तुज्या लोकां मदीं, हांव तुका 2 लाख दितां, हांव तुका 2 लाख दितां, तूं म्हजें नांव ह्या गांवांत सारकें फामाद कर, हांव इतलो बरो तितलो बरो म्हणून सांग, ज्या वरवीं हांव नेक्स्ट टर्म परतून इलेक्ट जावन येतलो. सो असले राजकारणी आमी आयच्या काळार पळयता. पयशे दिवन मतां कशी जोडून घेवपाक जाय हें बळ आनी बुद्द आमच्या राजकारण्याक पयलीं आसा ती आमकां दिश्टी पडटा. ओके, मागीर शेकी कितें घडटा, हो फेलिक्स म्हणटा तो जो तरणाटो आसलो तोच इलेक्शनाक उबो रावपाचो निचोव घेता. गांवचो लोक ताच्या सायडीन आसता, ताचे वटेन आसता, देखून ह्या फेलिक्साक मुखार काडटात आनी रापोसाची आड ताका इलेक्शनाक बसपाची संदी एके भाशेन मेळटा. आतां जेन्ना फेलिक्साक ही संदी मेळटा इलेक्शनाक बसपाची, फेलिक्स सांगता, लोकांक आश्वासन दिता आनी म्हणटा, आपूण लोकांची सेवा करतलो, म्हज्या कुटुंबाची सेवा करपाचो ना, लोकांची सेवा करतलो हें हांव तुका उतर दितां. पूण कितें घडटा, जेन्ना फेलिक्स इलेक्शनाक बसला म्हूण जेन्ना रापोसाक कळटा, रापोसो रेमंड म्हणटा ते एकल्या आपल्या लागींच्या मनशाक हेजेशी धाडटा, फेलिक्साशी धाडटा आनी ताका सांगता, तुका रावपाक घर ना, तूं गरीब, तुज्या नांवार आपणे आपली जमीन केल्या, अमकी जमीन तुज्या नांवार केल्या आनी तुका घर बांदपाक 4 लाख दिता. पूण कितें करपाचें तुवें, तूं इलेक्शनाक बसला तें फॉर्म विथड्रॉ कर. आयच्या काळार ही स्थिती पळयता आमी, जायते जाण फॉर्मां भरतात, पूण कितें पयशे दिवन तांकां विथड्रॉ करूंक लावपी राजकारणी आमच्या समाजांत आयज भरलेले आमकां दिश्टी पडटात. ओके, पूण फेलिक्स कितें करता, पयशांच्या आशेन आपूण विथड्रॉ करना. देखून फेलिक्स ही उतरां म्हणटा, हांव म्हज्या लोकांक त्या प्लॉटाच्या वा जमनीच्या आनी 4 लाखाच्या रुपयाच्या आशेन विश्वासघात करपाचो ना. हे दर एका राजकारण्यान जरी तर चिंतलेलें, आपल्याक मतां मारून निवडून हाडलेलो तें काम आपणे बरे भाशेन करूंक जाय, आपूण आपल्या लोकांक विश्वासघात करपाचो ना म्हूण हें चिंतलेलें जाल्यार आयज आमच्या समाजांत जायती उदरगत जावंक पावपाची, जायत्या गांवांत बरें बरें जावंक पावपाचें. पूण आश्वासनां दिवपी त्या काळार जशे राजकारणी आसले ते आयच्याय काळार आमकां दिसून येतात. आतां आनीक जेन्ना इलेक्शन लागीं येता तेन्ना व्हडलीं व्हडलीं भाशणां दिता रापोसो, आनी फेलिक्सूय जो इलेक्शनांत बसलेलो तोवूय लोकांक आश्वासन दिता, तुमी आपल्याक निवडून हाडल्यार आपूण तरी तुमच्या गांवांत सुदारणा करूंक वावुरतलो, आपल्या चिंतीन आसतना. देखून आमी पळयता इलेक्शन लागीं येता तेन्ना रापोसो साडयो दुडू लोकांक वांटपाक लागता, साडयो.
हें चित्र आमी जायते कडेन पळयता राजकारण्याचें कितें कितें वांटनात आमचे राजकारणी ओके साडयो दुडू वांटपाक लागतात आनी फेलिक्स अशें म्हणटा म्हजे लागीं तुमकां दिवंक दुडू आनी साडयो नात पूण प्रमाणीकपण आसा प्रमाणीकपण आसा आयज आमचे राजकारणी आमकां जायते दिवन फटयतले त्या काळारूय लोकांक फटयल्यात पूण प्रमाणीकपण आमकां तांचे भितर दिश्टी पडना देखून आमच्या समाजान असले वायट घडटा ते घडत आसा हें आमी पळयता पूण आमच्या राजकारण्या भितर लोकांक हे इल्ले इल्ले दिवन आपल्याक मतां मागपाचें हें जें कार्य आसा तें फाटीं पडपाची गरज आसा आनी प्रमाणीकपणान लोकां खातीर वावुरपाची गरज आसा हो असलो एक फुडारी जावंक सोदता फेलिक्स ताचे भितर प्रमाणीकपण आसलें ताचे लागीं दुडू नासलें खरें आनी शेकी आमी पळयता रापोसो जरी तर ताका फाटीं घेवपाक जायते दुडू दिवपाक सोदता तो कसोच फाटीं घेयना पूण तो ताका लोकांचो आदार आनी लोकांचो सहकार आसलो देखून इलेक्शनाक बसता आनी दुबाव तो निवडून येतलो वो ना ती खबर ना तमाजीन कार्दोस बाब हाचे तियात्र सोंपयतना फकत हेच नारे लावन सोंपयता जिंदाबाद कोण फेलिक्स जिंदाबाद म्हणजे दुबाव तो जिखून येतलो कित्याक ताका बऱ्याचो आनी लोकांचो सहकार आसा हांव म्हजें उलोवप हांगा सोंपयतना तोमाजीन बाबाच्याच उतरांनी हांवें सांगचें जाल्यार रस्ते केले बसी घातल्यो म्हूण समाज सेवा जायना रस्ते केले बसी घातल्यो म्हूण समाज सेवा जायना समाज सेवेच्या नांवान आपल्या कुटुंबाचें बरेपण करप हो समाज सेवेचो खून जावन आसा म्हणजे आपलें बरेपण चिंतप आनी लोकांचें बरेपण कुशीन दवरप हो समाज सेवेचो एके भाशेन खून जावन आसा जायते राजकारणी समाज सेवेचे आंगले घालून येतले पूण ते समाज सेवक न्हू पूण स्वताचे सेवक जावन आसात हेंच तोमाजीन बाब आपल्या ह्या तियात्रांतल्यान दाखोवंक सोदता आपलो फायदो विसरून लोकांच्या बऱ्याक वावर करता ताकाच समाज सेवक म्हणटात देव बरें करूं देव चडान चड देव बरें करूं तुमकां मिल्टन फादर मिल्टन आज आमचे मदें आसात दुसरे मानेस्त उलोवपी म्हणून आमकां जे लाभल्यात फादर बॉलमॅक्स फेरेरा कांतारा रुजपी आनी गावपी चिंचिणीच्या मिनी जेजूस कला असोसिएशनाचे अध्यक्ष तियात्र सर्त जे अ गटाचे वांटेकार जावन आसात हांचो पंगड दर वर्सा वांटेकार जाता चिखलेचे पॅरिस प्रिस्ट म्हणून तांची नामना आसातच एक पादवीगार म्हणून नामना आसातच पण आमकां तांचे आनीकूय एक वळख मेळटा ती म्हणून एक आंदोलक म्हणून पर्यावरण मोगी म्हणून सेंट जोसेफ वाज कॉलेज कुठ्ठाळे हांगासर ते वनस्पती शास्त्र विशयाचे सहाय्यक प्राध्यापक आसात एक पर्यावरण मोगी आनी एक आंदोलक चळवळ म्हणून तांची एक वेगळी नामना आसा अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व आज आमच्या मदें उलोवपाक आसा येवकार दिता तुमकां फादर बॉलमॅक्स तुमी तुमचें उलोवप सुरू करचें महिम बाब देव बरें करूं तुमकां आनीक आभार मानता कोंकणी भाशा मंडळाचे असो एक आमकां फावो केलो म्हूण तोमाजीन कार्दोज बाब हाचे विशीं उलोवप म्हणल्यार एक व्हड भाग कित्याक तोमाजीन बाब कार्दोज एक व्हड भांडार कोंकणीचें एक व्हड भांडार हांव म्हणटलो तियात्राचें तशेंच एक व्हड भांडार आमचें गोंयचें फादर मिल्टनान काय बरे भाशेन ताच्या तियात्राची आमकां वळख करून दिल्या गो करून हो समाज सेवा ह्या तियात्रा विशीं हांव खंयचें कांतार घेना पूण खंयचें तियात्र जे आसा जरी तर त्या तियात्रान कांतार ना जाल्यार तो तियात्र न्हेसोन आसलेलो तियात्र कसो जातलो आनी फादर मिल्टनान जशें सांगलां तियात्र म्हणल्यार समाजाचो आरसो जाल्यार ह्या आरशान जरी तर आमकां बरोसो नेट येतलो जाल्यार त्या कांताराची गरज आनी जो हेतू तियात्राचो आसा तोच म्हाका दिसता कांताराचोय बीन हेतू म्हणजे एक कांतार जे आसा पयले सुवातेर म्हणला तशें तियात्राच्या बाबतींत तियात्र नेटयता एक कांतार जाल्यार ह्या कांतारांतल्यान जाय तो बरो संदेश दिता उजवाड घालता
जो आरसो आसा ताचेर एक वेगळे तरेचो उजवाड घालता, जातूंतल्यान ते कांतार आयकून आयकतल्यांक एके भशेन एक संदेश मेळटा, एक उर्बा कशी मेळटा, आनी ती कांतारां आयकून जायते बदल घडलेले आसा हाची आमकां जाणवी आसा. म्हणजे वेगवेगळी आंदोलनां घडलेली आसा ती कांतारांचेर घडलेली आसात. आनी कांतार करून सरकार पासून उडयल्लो आसा, सरकार चडयल्लोय आसा. जाल्यार असल्या संदर्भान तोमाजीन कार्दोज हाचे विशीं बरयल्लें जायतें आसा. उलोवपाक 10 मिनटां पावची ना. जे कांतारां तियात्रान घडटात तातूंत एक कांतारां रचपी कसो म्हाकाय इल्लोसो अणभव आसा. जाल्यार हे कांतार घडटलो जाल्यार पयले सुवातेर हेतू मतीन दवरपाक भोव गरजेचें. ह्या कांताराचो हेतू कितें, कित्याक बरयता हांव हें कांतार. आनी तोमाजीन बाबान जितली कांतारां बरयल्लीं आसा, जितलीं गितां रचलेलीं आसा, घडलेलीं आसा आनी गायलेलीं आसा, तें पळयत जाल्यार म्हाका जाल्यार जायतें अजाप दिसता. कित्याक वेगवेगळ्या विशयांचेर ताणें बरयल्लें आसा. एकूच विशय न्हू. मोगाचें गीत म्हूण तोमाजीन बाबान बरयल्लें आसा, समाजीक गीत म्हूण तोमाजीन बाबान बरयल्लें आसा, भक्ती गीत म्हूण तोमाजीन बाबान बरयल्लें आसा, मागीर पेट्रिऑटीक सॉंग्स आमकां आमच्या देशाच्या मोगाचीं गितां तोमाजीन बाबान बरयल्लीं आसा, लोकगीत म्हूण फोक सॉंग्स तोमाजीन बाबान बरयल्लें आसा. आनी हाचे विशीं सुरवातेक आमी आयकलां तोमाजीन बाबाचे पंगड कला मोगी हो तियात्राचो पंगड, जाल्यार कांदोलीचीं किरणां मांडो लोकगीत फुडें व्हरपाचो असलो एक पंगड. जाल्यार ह्या पंगडांतल्यान तोमाजीन बाबाचो हेतू पयले सुवातेर मतीन दवरता. हेतू म्हणटा तेन्ना म्हाका उगडास येता 2016 वर्सा, तुमकां कडेन उगडास आसतलो, 2016 वर्सा आतांचो आमचो सरकार आसा त्या सरकारान इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाचे वरवीं आनीक तियात्र अकॅडमी बरोबर म्हाका दिसता एक स्पर्धा घडून हाडलेली, कांतारांची स्पर्धा, कोंकणी कांतारांचो उत्सव ह्या माथाळ्या खाल अशें दिसता म्हाका. आनी तेन्ना हो उत्सव जेन्ना घडपाक जाहीर जाल्ले तेन्ना जायत्यांनी आपले ताळे उबारलेले, भोव करून तियात्रिस्तांनी आनीक जे कोणाक कलेचो मोग आसा तांणी. तातूंतलो एक म्हाका उगडास आसा तोमाजीन कार्दोज. आनी तोमाजीन कार्दोजान खेरीत भाशेन हो उलो घातलेलो की हेतू कितें. जेन्ना सरकारान सांगलेलें ही गितां जीं तुमी घडटल्यात, ओरिजिनल सॉंग्स इवोलॉजायझींग द गव्हर्मेंट, म्हणल्यार आमचो सरकार जें कितें बरें करता, मागीर तांणी म्हणलें स्किम्स आसा तांचे विशीं जें कितें सरकारान बरें केलां त्या विशीं ही गितां घडपाक जाय. तोमाजीन बाबान जी आडखड घातलेली ती म्हाका उगडास आसा. सगल्यांनी आमी म्हाका दिसता तें उगडास धरूंक जाणा जावपाक गरजेचें. तोमाजीन बाबान म्हणलें तांची नामना करीत जाल्यार कांय व्हडली अडचण ना, पूण अडचण ही की जे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसात ह्या कांतार उत्सवाचे तातूंत अशें बरयल्लें आसा की सरकाराची आनी सरकाराच्या स्किम्स वा सरकाराचे जे काम चलता ताची टिका करूंक जायना. त्या कांतारांनी इनाम व्हडलो आसलो 50,000 तेन्ना तोमाजीन बाबान म्हणलेलें हो येदो व्हडलो इनाम दिवन जरी तर सरकार म्हणटा आमचेर आड उलोवप ना जाल्यार हें सारकें ना. सरकार जरी तर असले माध्यम वापरून म्हणजे गितां घडपाचे, गितां गावपाचे, कोंकणी माची उजार करपाची आपणाचें भांडार बांदूंक वो आपणाचें फकत बरेंपण आसा तें बांदून हाडूंक जाल्यार ना, हें अशें घडूंक जायना. म्हणटच हेतू कांताराचो कितें हो तोमाजीन बाबा कडल्यान म्हाका दिसता सगल्यांनी शिकपाक जाय. हांव जाल्यार शिकलां. आनी हो हेतू धरून मुखार सरता तेन्ना मागीर आमचे लागीं विशय जायते आसात. समाज आसा, समाजा विशीं कसलोय विशय सांग तोमाजीन बाबान बरयल्लीं कांतारां आसा. आतां सद्याक म्हज्यान तें एक एक सांगपाक जायना. मोगाचीं गितां तोमाजीन बाबान बरयल्लीं आसात, आमकां जायतीं आयकूंक मेळटा. तियात्र म्हणटा तेन्ना तियात्रांत कांतार आसता आनी कांत म्हणलेलें आसता. कांतार म्हणटा तें वेगळे भाशेचें, कांत म्हणटा तें वेगळे भाशेचें. कांत म्हणटा तें तियात्रांत भितर जी पार्ट आसा तातूंत भितर जी कांतारां गायतात, ल्हानशी कांतारां अशी आसता ताका आमी कांत म्हणटा. आनी कांतारां म्हणटा तीं जी पड्ड्या मुखार येवन म्हणटा, मदें जेन्ना ब्रेक आसता तेन्ना येवन म्हणटा तीं कांतारां.
आणि त्या कांताराक वेगवेगळे तरेचे कॅटेगरीज आसा, म्हणजे सोलो आसा, दुओ आसा, दुवेत आसा, ट्रिओ आसा, क्वार्टेट आसा, क्विंटेट आसा, कोरल गीत आसा. म्हाका दिसना तोमाजीन बाबान हातूंतली खंयचीय कॅटेगरी आयज पासून बरय नासतना दवरल्या वा रची नासतना दवरल्या. म्हणटच खंयचीय कॅटेगरी सांग, तोमाजीन बाबान ती बरयल्ली आसा आनी सुबाविरीत गायलेली बीन आसा. ताचो नाद जो आसा, खंयच्याय गिताक एक नाद आसता आनी उतरां आसता. उतरां लिरिक्स. आमचो तोमाजीन बाब एक एकदम बरो लिरिसिस्ट. बरीचशी ताची उतरां. कांतार बरोवप्यान मिटर म्हणलेलो पळोवचो पडटा, तेची रायमींग पळोवचें पडटा. तेच बरोबर जें कितें सांगपाचें आसा, संदेश दिवपाचो आसा, तो सारको नीट दवरचो पडटा. एक चॅलेंज कांतार बरोवप म्हणल्यार. आनी हें तोमाजीन बाबान एकदम बरे भाशेन केलां. खंयच्याय विशयाचेर जावं आपलो मिटर सारको सांबाळप, मागीर ती उतरां आसा ताचेर रायमींग सारकें हाडप, त्याच बरोबर सारको संदेश आसा तो लोकां म्हऱ्यान पावोवप, हें काम तोमाजीन बाबान एकदम बरे भाशेन केलां. म्हाका जाल्यार ताची गितां आयकूंक बरी दिसता. तो गितां गायता तेन्ना ताचे नाद जे आसात, बरे शितोळशे नाद. कित्याक कांताराक जरी तर नाद सारको ना जाल्यार ती कितलीं बरीं उतरां उलोवं, कितलीं उतरां बरीं बरोवं, ती कोण आयकूंक सोदची ना. पूण तोमाजीन बाबाचे नाद जे आसात ते पासून आयकूंक एक वेगळे तरेची उमेद कशी येता, शांतताय भोगता जिवाक. कित्याक बरे शांत मधुर नाद तांचे. जाल्यार हे नाद आयकून आनी ताची जी गितां आसात वो जी उतरां आसात ती नादाचेर बसयल्लीं आसा, ती एकदम बरे भाशेन ताणें आमचे मुखार दवरल्या. ही गितां आमचे मुखार दवरल्यात तेन्ना खेरीत हांव म्हणटलो, उगडास करतलो, गेल्ल्या वर्साक 2 वर्सां फाटीं वा 3 वर्सां फाटीं ताची गितांची पुस्तकांय भायर सरल्यात. गितां म्हणटा तेन्ना तियात्राच्या माचेर जी तांणी केल्लीं आसा, सादर केल्लीं आसा, परफॉर्म केल्लीं आसा, ताचेंय पुस्तक आसा. तेच बरोबर लोकगितां जी तांणी घडलेलीं आसा, बगरून मांडे दुलपदां जी आसा तांणी जी घडलेलीं आसा, ताचेय विशीं पुस्तक आसा. ती आमी पळोवपाक जाता. ताच्यो कविताय थंयसर आसात, त्यो पळोवपाक जाता. आनी ताचे वरवीं ते पळोवन आमी, म्हाका दिसता, जायते उत्तेजन घेवपाक जाता, इन्स्पिरेशन घेवपाक जाता. बगरून जी विद्यार्थी आसा हांगासर, कोंकणीची विद्यार्थी आसा, कोंकणी भास सांबाळूंक आनी कोंकणी भाशेंतल्यान आमी आमचें गोंय फुडें व्हरपाक, म्हाका दिसता एक व्हडलें इन्स्पिरेशन तुमकां जातलें, जी कोण स्टुडंट्स आसा, विद्यार्थी आसात आतां हे सभेन. म्हाका खेरीत अपुर्बाय दिसता, 2 आल्बमांची एक 2 वा 3 वर्सां जालींशी दिसता म्हाका. एक महान म्हजो देश हो एक आल्बम भायर सरलो. आनी देश गितां, देशाची गितां, पेट्रिऑटीक सॉंग्स. आमी पयलीं पेट्रिऑटीक सॉंग कॉम्पिटिशन बीन आसा जाल्यार रोखडे गितां जेन्ना सोदताले तेन्ना फकत आमचे लागीं हिंदी सॉंग्स जी आसा ती आसली. कोंकणी केन्नाच मेळनासली, जी कोंकणी गितां गावन आमी स्टेजीचेर वो माचयेचेर एक डान्स करतले, वो एक एक्ट प्रेजेंट करतले, त्रास जातालो, जावं इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी. पण आतां तोमाजीन बाबान बरयल्लीं 8 वा 10 गितां असलीं आहात, जी वापरून आमच्या जायत्या विद्यार्थ्यांनी आपणाची कला माचयेर हाडलेली आसा. आनी देशभक्ती आपणाची ह्या कांतारां वरवीं, ह्या देशगितां वरवीं तांणी माचयेर हाडलेली आसा. तोमाजीन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनीक एक ल्हानसो तांचो आल्बम भायर सरलेलो, तो म्हणल्यार आमचे दोबाजे. वेगवेगळे तरेचे दोबाजे जाता आनी वेगवेगळ्या दोबाज्यांक तीच गितां गावपाक जायना. वेगवेगळ्या दोबाज्यांक वेगवेगळी गितां आसपाक जाय. तोमाजीन बाबान एक दोबाज्याक आपल्या हातांनी वा आपल्या लेखणेंतल्यान ही गितां घडून दवरलेलीं आसा. बरेशे नादूय तांकां घातलेले आसा. कोणाकूय जाय खंयच्याय दोबाज्याक जाल्यार थंयसर ती बरयल्लीं आसा. जाल्यार हें एक भांडार. आनी हें भांडार म्हज्यान म्हणपाक जाता एक उतरान तोमाजीन बाब खाडदोस. न्हयच फकत ताणें बरयल्लीं गितां, एक गीत अशें, पूण ताणें जितलें कितें केल्लें आसा तें जरी तर भांडार, जाल्यार हांव म्हणूंक सोदतां की तोमाजीन बाब होच आमचो गोंयचें एक
व्हड भांडार आमचे कोंकणी भाशेचे व्हड भांडार आमच्या तियात्राचे तियात्र मोगी जे आसात तियात्राचे कलाकार आसात तांकां सगल्यांक एक व्हड भांडार आनीक दुबाविरीत गोंयकारांक आमकां आमचे गोंयचें चित्र दोळ्या मुखार हाडपाक एक आरसो आमकां दाखोवपाक जाल्यार तोमाजीन बाब एक म्हज्यान म्हणपाक जाता लिव्हिंग एन्सायक्लोपिडिया ऑफ आमचे तियात्र जे आसात ताची एक लिव्हिंग एन्सायक्लोपिडिया तर हेंच म्हणून हांव म्हणटलो आमी सगल्यांनी जावं भुरग्यांनी जावं वाडलेल्यांनी जावं कलाकार जे आसात आनी जे कोण कलाकार जावपाक सोदतात तांणी सगल्यांनी तोमाजीन बाबाची आमी एक आपुरबाय करची आनी ताचे मार्गदर्शन घेवचे आनी तो आमकां एक व्हड उत्तेजन जावचें इन्स्पिरेशन जावचें हेंच म्हणून सोंपयता देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स. खूप सुंदर उतरांनी फादर बॉलमॅक्सान जो विशय ताणें वेंचून घेतिल्लो ह्या कार्यावळी खातीर ताचेर उलोवप केल्लें आसा. तोमाजीन बाबाची गीत रचना कशे रितीन आसा, तोमाजीन बाबान कशे रितीन गीत रचल्यात, ताचें खाशेलपण कितें, कसल्या विशयाचेर आदारून ताणें गितां बरयल्लीं आसात, कांतारां बरयल्लीं आसात, तांचे आल्बमा विशीं ताणें आमकां सगळ्यांक आयकुप्यांक आनी पळोवप्यांक हांगा वळख करून दिल्ली आसा. जी कितें म्हायती खबर नाशिल्ली ती सुद्दां भुरग्यांक आनी कोण आयकुपी आसात तांकां ताच्या ह्या व्याख्याना विशीं वा व्याख्याना वरवीं मेळ्ळ्या आसतली. ताका लागून फादर बॉलमॅक्साक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमच्या कार्यावळींत जे तिसरे उलोवपी आसा ते म्हणल्यार बाय स्नेता मोराजकर. ताचे विशीं थोडे भितर वळख करून दिता. बाय स्नेता मोराजकर देंपे महाविद्यालयाच्या कोंकणी विशयांत तिसरे वर्स कला फांट्यांत शिकता. ताका कविता करूंक आवडटा. उजवाड हे बिगर सरकारी संघटनेचे ते वांगडी आसा. हे संस्थे मार्फत गोंयभर साबार जाग्यांचेर समाजीक कार्यावळींत आनी रस्तो नाट्यांत ते वांटेकार जाता. तर बाय स्नेता मोराजकर आयज आमच्या अभ्यासक्रमांत जो सेकंड इयराक एक पेपर आसा SY सेकंड इयराचो MIL जो पेपर आसा तातूंत आमी सगळे हो तोमाजीन बाबाचो तियात्र जो आसा तो आसा, ते पुस्तक आसा, त्या तियात्राचें पुस्तक आसा. सो ह्या तियात्राच्या पुस्तकाचेर अदीक म्हायती वा त्या तियात्राचें खाशेलपण कितें, त्या तियात्रांतले कथानक कितें, कशे रितीन आपले विचार मांडिल्ले आसात तोमाजीन बाबान ते बाय स्नेता मोराजकर तुमचे मुखार मांडटले. तर हांव मागतां की बाय स्नेता मोराजकर हाणें आपलें उलोवप सुरू करचें म्हणून. नमस्कार. आयज हांव तोमाजीन बाब कार्दोज हांचे आमी सगळे एक ह्या तियात्रा विशीं उलयतले. आमी सगळे एक हो तियात्र तोमाजीन बाब कार्दोज हांणी 1990 वर्सा बरोवन माचेर हाडलो. ह्या तियात्राचो विशय गोंयकारांचो एकवट आनी एकचार, आपलेपण जागपी कसलेच भेदभाव ना मानपी अशे दोन शेजारी घराबे ह्या कथानकात तियात्रात आमकां पळोवंक मेळटा. राजकारणी फुडारी धर्माच्या नांवान जेन्ना लोकां मदीं फूट घालून घाणाऱ्यांक राजकारण करून आनी कशें परख्यात तशें आपल्याकूय फटयता ते हे तियात्रात आमकां वाचताना जाणवता. रोजीन आनी ताचो पूत मायकल तसोच रवी आनी ताचो बाप्पा ही मुखेल पात्र. तेच शिवाय आमकां भाटकार, सांतू, शिला, चिमोलकार, नॅन्सी, रापोस, दोतोर आनी हेर पात्र आमकां पळोवंक मेळटा. कथानक तशें चड घुसपागोंदळा सारकें ना. तियात्रात आमकां स पड्डे पळोवंक मेळटा. तियात्रांतलो संवाद वातावरण निर्मिती करपाक मजत करता. प्रसंगा मदीं नाट्यमय ह्या संवादा खातीर येता ती आमकां तियात्रात वाचूंक मेळटा. भास शैली ही टिपिकल तियात्र भट्टेंतलीच आसा. तियात्रांतलो प्रेक्षक वर्ग मतींत दवरून ही भाष्य शैली वापरल्यात आसूं यें अशें वाचतना मुखेल
मुखेलपणान दिसता. बरोवप्यान पात्राक बार्देशी क्रिस्तांव बोलयेंत संवाद दिल्यात, पूण क्रिस्तांव पात्र उलयता तशेंच हिंदू पात्र उलयता तेच शी भाष्य शैली परत परत येता. आणि बाप्पा आणि रोजीन जेन्ना आपल्या भुरग्यांकडे उलयता तेन्ना काय संवाद परत परत आयिल्ले सारखे दिसता. काय वेळ शब्द प्रयोग मातसो अति औपचारिकूय सो दिसता, म्हणल्यार ओव्हर फॉर्मल असोय दिसता. काय वेळ घरात काय वेळ दर वाक्यात आगो आरे अशें म्हणून उलोवपी मातसो चड अडेचो असो दिसता. तितले संवाद काय प्रमाणान मुद्दाम परत परत हाडल्या काय असोय प्रश्न तियात्र वाचताना मनात आयले बगर उरना. संवाद तशे सोपेत आसा, फक्त तातूंत चड प्रमाणात हेर भासांतले उतरां वापरल्या मदीं मदीं आयकल्ले येतात. सोपी उतरां जिबेर घोळटा अशी ही भाशाशी दिसता. क्रिस्तांव बोलयेंत सोपेपणान जिबेर घोळपी अशी भाशा आमकां दिसता आनी आयकूंक येता. तियात्रांत काय प्रसंगात प्रिडिक्टेबल अशें दिसूंक येतात. देखीक एका राजकारणी एका समाजात जे तरेन उलयता तेच तरेन दुसरो फूट घातलो हे पयलींच सजमाता. स्वता राजकारणांतल्यान आनी समाजकारणांतल्यान लागींचो वावर आशिल्ल्यान बरोवप्याक चड प्रसंग उबारतना चड त्रास घेवची पडूंक ना हे तियात्र वाचताना जाणवता. समाज फुडारात राजकारण्यात विधान कसो बळी पडटा आनी वर्साची पुराय शेजार धर्म सगळे विसरून दुस्मानकाय कशे तरेन वखता हे सत्य परिस्थिती दृश्य बरोवप्यान ह्या तरेन घडयला. बरोवप्यान सांतू ह्या पात्राचे काम कानात आयकूंक येना ते व्यंग मात विनोदी शैलीन बेस बरे तरेन वापरला. सांतू पात्र खंयचेच अडेचे दिसना. तांच्या संवादा भितर उतरांचो खेळ करूंक बरो विनोदी प्रसंगी तशेंच शब्द बरोवप्यान तियात्राचो मूळ कथानकातूंत हाडला. देखीक सांतू आनी रापोस बाब हांच्या मदीं जाल्लो संवाद. रापोस: म्हाका वळखलोय, हांव रापोस दिकुस्ता मरे. सांतू: कितें म्हटलें? तो परतून सांगता. कोण? मेस्ता? रापोस: आरे मेस्ता न्हय रे, रापोस डिकॉस्टा. आनी हांगा आतां इलेसांव जावपाचें आहा न्हय. सांतू: कितें म्हटलें? सोंतेसांव? रापोस: हो भेरो मिस्ता. आरे सोंतेसांव न्हय रे, इलेसांव रे, मोता रे. सांतू: कितें? भाटा? रापोस: आरे भाटा न्हय रे, मोता रे, शिक्को शिक्को. शिक्को मारता तें सवंग करून तो ताका दाखयता. सांतू: हा शिक्को, मोता मोता, इलेसांव, गोमले. रापोस: हाच्या लागीं हांव असो उलयत जाल्यार म्हाजो ताळो काबार जातलो. सिग्नलाच करून सांगल्यार बरें. रापोस सांतूक सिग्नलां करून आपल्याक मत दी म्हूण मागता. सांतू: आरे हें कितें? हांव मोनो म्हूण सजमलाय? म्हाका सगळें सजमता. तुका मोता जाय मरे? नो प्रॉब्लम, हांव तुका 10 मोतां दिता. पूण तूं म्हाका कितें दितलोय? रापोस: हांव तुमच्या बऱ्याक वावुरतलो. रस्ते करून दितलो, रस्ते. सांतू: मस्ते? आरे आमच्या गांवांत कोण मस्ते भुरगे नात. रापोस: आरे मस्ते न्हय रे, रस्ते रे, रोड्स. इतलेंच न्हय, हांव तुमकां पायपलायन घालून आनी उदक हाडटलो. रापोस तेका पायपलायनीचें सवंग करून दाखयता. सांतू: सोरो? तूं म्हाका सोरो हाडटलोय? रापोस: आरे सोरो न्हय रे, घसघसो उदक रे, उदक हाडटलो. सांतू: हा घसघसो उदक, बरें हा. रापोस: इतलें न्हय, हांव तुमच्या खातीर रस्त्याक लायटी घालतलो. तो तेका लायटीची एक्शन करून दाखयता. सांतू: कितें? पोपायो हाडटलो? रापोस: आरे पोपाय न्हय रे, उजवाड रे, लायट. सांतू: हा लायट. हें तूं सगळ्या लोकांक करतलो, पूण तूं म्हाका कितें दितलोय? रापोस: तुका कितें जाय तें सांग. सांतू:
एक एक मता फाटल्यान एक एक सोऱ्याचे पॅक जाय. एक पॅक. रापोस एकूच पॅक पुरो. आयक, एक मता फाटल्यान हांव तुका एक सोऱ्याची बाटली दितलो. सांग तूं कितें म्हटलें? तो तेका बाटली दितलो म्हणून बाटली दितलो म्हणून परत सांगता. पाटली? अरे म्हाका पाटली कित्याक? रापोस अरे बाटली न्हय रे, बाटली. तो तेका बाटलेची एक्शन करून दाखयता. हा बाटली, सोऱ्याची बाटली. तशें जाल्यार रापोस बाब जिंदाबाद. हातून आमकां जाणूं येता की कशे तरेन लेखकान शब्दाचो खेळ करून सांतू ह्या पात्राक बरेच विनोदी पात्र अशें दाखयला. कांय वाक्य प्रसंगात आता नाट्यमय म्हणल्यार ओव्हर ड्रॅमॅटिक करपाक वापरल्यात काय असो एक प्रश्न आमच्या मदीं पडटा. देखीक शीला, रवी, मायकल आणि नॅन्सी मदीं जाल्लो संवाद. नॅन्सी, मायकल, तुजो आनी रवीचो एकवट पळोवन सगळे अजापताय. तुमची हुशारकाय पळोवन सगळीं दिपकावतात. रवी, शीला, हांव आनी मायकल दोगांय वेगळे धर्मांतले खरें, पूण न्ही भाव कशें वागता आनी हेच गरजेचें. शीला, रवी, तुज्या करणेन म्हाज्या काळजाक तुजो गुलाम केला. रवी, हांव तुजो मोग करता. मायकल, नॅन्सी, तूं खंय आनी हांव खंय? तुजो बापूय तुजे हे सांगातान मानून घेतलो. शीला, तूं कांयच भियोनाका. तो जेरूल मानून घेतलो. म्हजो बापूय जात कात मानिना. तो जेरूल मानून घेतलो. नॅन्सी, हय मायकल, म्हजोय डॅडी ह्या समाज वावुरपी. हो गरीब गिरेस्त हेंचो भेदभाव मानिना. तोवूय जेरूल कशीच आडखळ हाडचो ना. तियात्रांतलो माथाळो सगळे आमी एक हो कथानकाक सोबा सारको दिसतो फावो सारको आसा. गोंयच्या समाजातले सचित्र अशे हुबीतशे दृश्य या तियात्रांत आमकां घडयता. निमणे कडेन सातत्यान लिखण करपी तियात्राची माची म्हणल्यार आपली दुसरी कर्मभूमी करपी हालींच आपले 75वे वाडदिवस मनोवपी तोमाजीन कार्दोज बाबाक आनीकय साहित्य सेवा करूंक स्फूर्त उर्बा बळगी मेळची अशें हांव मागतां आनी म्हजी 4 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय श्वेता. ह्या कारणा खातीर तुवें जो वावर केला तो बरोच कळटा आमकां, जाणवता. आतां आमच्या मदीं आसा निमण्या सुवातेर पूण सगळ्यात महत्वाचें अशें ह्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी आनी धांव करून खंयच्यान खंय पावले निमणे कडेन दोतोर कॉस्मा फेर्नांडीस तियात्रान कोंकणींतल्यान पयली पीएचडी करपी पयलो तियात्रिस्ट. तांच्या पीएचडी वावराचो संशोधन वावराचो टायटल आशिल्लो तियात्रान दिसपी गोंयच्या समाजाचें चित्रण. तियात्र विशयाचेर पयली पीएचडी. आतां जशें सांगलां तशें स्वता एक बऱ्यांतलो बरो तियात्रिस्ट, तियात्र मोगी. 400 वयर तियात्राच्या प्रयोगांनी तांणी काम केलां. गोंयभर तशेंच भायल्या देशांनी लेगीत तांणी तियात्राच्या पालकार वावर केला. गोंयभरांतल्या नामनेच्या तियात्रिस्तां वांगडा तांणी सांगातान अशें काम केलां. दूरदर्शन आनी ऑल इंडिया रेडिओचेर कार्यावळी करून कांतारां सादर केल्यात, मांडो सादर केला. गोंयची किर्णा संस्थेचो संस्थापक आनी फुडारी. तांणी साबार पुरस्कार जोडल्यात. मांडो फेस्टिवलान वांटेकार जावन इनामां जोडल्यात. तियात्र अकादेमी तशेंच कला अकादेमीच्या कार्यकारी मंडळाचेर तांणी वावर केला. सद्याक ते MES महाविद्यालय जुवारीनगर हांगासर कोंकणी विभागाचे मुखेली आनी सहयोगी प्राध्यापक म्हणून वावर करतात. ओव्हर टू यू सर. कॅमेरा ऑन. नमस्कार. ऐकू येता सगळ्यांनी?
पयले सुवातेर हांव कोंकणी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा आनी जे फुडारी भोव करून महिम सियालिनी हांच्यांनी फुडाकार घेवन आनी तांच्या हेर सांगात्यांनी ही जी कार्यावळ घडून हाडल्या ताचे खातीर परबी तांकां. म्हत्वाचें म्हळ्यार 17 एप्रील हो तियात्र दीस आनी 14 एप्रिलाक तोमाजीन बाबाचो 75वो जल्म दीस जाला. आनी हे सगळे फाटभुंयेचेर आयज ह्या दिसा तोमाजीन कार्दोज हांच्या तियात्राचेर एक भासाभास कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत करता. खरेंच अन्वेषा शिंगबाळ हांच्या मुखेलपणाखाल कोंकणी भाशा मंडळ हे फुडाराची वाट ताकतना तांकां परबी आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हज्या सांगाती उलोवपी ते बिग ग्रुप तियात्र कातारा पळयता याद बरयता. उत्कृष्ट प्रवचनकार, समाजाक देख दिवपी मनीस आनी त्या भायर गोंयांतलो बरो कातोरीस कलाकारान तियात्रीस ताचे जर ह्या कांय दीस पयलीं फाटल्या म्हयन्यान तियात्र ए ग्रुपाच्या स्पर्धेन ताणें तियात्रान एक 3-4 कातारां म्हणलेली आनी तातूंतले म्हाका याद जाता तांच्या दुयेटाक दुओ जो आशिल्लो उत्कृष्ट शिनाण्यो आनी हाचेर आमच्या पारंपारीक धंद्याचेर ताणें कातार सादर केले आनी ताका इनाम बी मेळ्ळां. सो फादर तुमकां सगळ्याच्या वतीन हांव परबी दिता. सो तुमच्या वांगडा आमकां ही संद मेळटा देखून आनी महिमाकूय परतून एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या तोमाजीन कार्दोजाच्या पेपरा विशीं हांव थोडे भोव हांकां तुमकां सांगता. तोमाजीन कार्दोज हे हेराय उलोवप्यांनी म्हणलां तशें एक उत्कृश्ट तियात्रीस. एक उत्कृश्ट तियात्रीस म्हणपा फाटल्यान कारण आसा. ताणी बरयल्ले तियात्र देख दिवपी अशें, समाजांत जागृती हाडपी अशें. कित्याक आमी म्हणटा न्ही तियात्र म्हणल्यार समाजाचो हारसो आनी समाजाचो हारसो म्हणटा तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय समाजान जें बरें वायट कितें चलता तें माचयेर हाडून समाजा विशीं जागृताय करप, हांसयत हांसयत चिमटे काडप, मनोरंजन करप हें एका तियात्रिस्ताचें काम आसता. आनी तें बेस बरे तरेन करपाचें कार्य तोमाजीन बाब कार्दोज करीत आयल्या. पयली म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जेन्ना 1974 1974 वर्सा कला अकादमीची पयली तियात्र सर्त सुरू जाली. ते तियात्र सर्ती सावन आयज मेरेन ह्या वर्सा पासून तोमाजीन बाब कार्दोज तियात्र स्पर्धेन सहभागी जाल्यात. मदल्या कांय सर्तींनी घडये ते कांय वेगवेगळ्या कारणां खातीर येवंक नासत पूण पयले सर्ती सावन आयज मेरेनचे अंदूच्या वर्साचे सर्ती मेरेन वांटो घेवपी अशे हे कलाकार 75 वर्साचे पिरायेर पावोनूय फाटल्या म्हयन्यान तियात्र जालो तातूंत तांणी कातारां म्हटल्यान याद बरयला दिग्दर्शीत करून माचयेर हाडला. पळयात ताची उमेद. गोंय सरकारचे 3 पुरस्कार जोडपी राज्य पावड्यावेले राज्य पुरस्कार जोडपी असो एकूच महान मनीस तोमाजीन बाब कार्दोज. आयज मेरेन 3 पुरस्कार एका मनशाक फावो जावंक ना. एक्चुअली आमी जाणान पद्मश्री आमकां आमच्या एकाच तियात्राक मेळ्ळ्या एम बोयराक. आयज जर पद्मश्री मेळपाक जाय जाल्यार तोमाजीन सारकिल्या मनशाक पद्मश्री दोळे धांपून मेळपाक जाय अशा मताचो हांव. कित्याक तांचो वावर समाजीक जाणविकाय दिवपी, समाजीक चळवळीक मदत करपी. आतां हांव तुमकां कित्याक लागून सांगता हें
तांचे तियात्राची वळेरी आणि तांचे तियात्रांचे विशय पळयल्यार हे उगडापें जाता. कांय तियात्रीस बेश्टीच कॉमेडी करपा खातीर म्हणून पोजडी उतरां घालतात, पूण हांवें तोमाजिनाच्या तियात्रान केन्नाच पोजडी उतरां, वायट उतरां, अश्लील उतरां पळोवंक ना. तोमाजीन बाब एक बरे बरयणार आनी तांच्या बरपांतल्यान वेगवेगळे तियात्र आयल्यात. कांय तियात्रांची नांवां वाचता. मोवाळ वीक, स्वीट पॉयझन, नांवच पळयात कितलें. माथाळो तियात्राचो माथाळो तियात्राचें नांव हें खूब म्हत्वाचें. तांच्या नांवा वेल्यान तुमकां तांची समजणी येतली तियात्राचें नांव कशे तरेन बेस बरे तरेन ते दवरतात ते. समाज सेवा, उतरां आनी कोरण्यो, हॅलो अंकल, काटेंच काटें, अंतस्कोरण आनी कायदो, उर्त, सांखळ्यो, भुरगीं आमची गिरेस्तकाय, आयचो समाज, दिता तशें घेता, नवी दिशा, गोवा गोईंग गॉन, जगजगता तितलेंय भांगार न्हय, आमी सगळे एक, एक्सिडंट, काळोख, काळोख आनी उजवाड, काळोख आनी उजवाड, इस्ट, हांवूच तो, इन्स्पेक्टर, अशे कितलेशेच तियात्र तांणी बरयल्यात. आतां तांच्या तियात्रांनी वेगवेगळे विशय आयल्यात आनी ताका लागून वेगवेगळे विशय ताचेर अर्थ मातसो उजवाड घातल्यार बऱ्याक पडटलो. आमकां खबर आसा गोंयांत एकचार आसा, आजून पासून आसा. हिंदू मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हांचे मदें जी एकचाराची भावना आसा ती म्हाका तोमाजीन कार्दोजच्या तियात्रांनी बेस बरे तरेन दिश्टी पडटा. तांची पात्रांची मांडावळ पळयात. हिंदू कलाकारूय आसतले आनी हिंदू नांवाची पात्रांय आसतली, क्रिस्तांवूय आसतले, घडये मुसलमान पात्रांय आसतली, नाजाल्यार कातारान तरी खंय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान अशे पात्र तुमकां दिश्टी पडटले. म्हणजे पळयात, एकचाराची भावना माचयेर दाखोवन समाजान ती जिवी उर्बेभरीत फुडें व्हरपाचो यत्न ते करतना दिश्टी पडटा. त्या संदर्भात तांचे 3 तियात्रूय आमकां मेळटात. कांय तियात्र आसात. फॉर एक्झाम्पल आतांच आमच्या बायन जे लेक्चरर आसात, विद्यार्थी दिसता, ते विद्यार्थ्यान बरे तरेन मांडला आमी सगळे एक, हो तियात्र जो अभ्यासक्रमांतूय आसा. मागीर काळोख आनी उजवाड, तोवूय तसोच असो कम्युनल हार्मनी, एकचाराची भावना निर्माण करपी तियात्र. कांय तियात्र आसात ते राजकारण, थोडे राजकारणाचेर बडी मारतात, अशेय कांय तियात्र आसात. तातूंत भितर आमकां काटेच काटे मेळटा, समाज सेवा म्हूण मेळटा, सांखळ्यो, आयचो समाज, नवी दिशा, अर्थ ह्या सारखे तियात्र आमकां मेळटात. आतां फॉर एक्झाम्पल फादर मिल्टन हांणी मांडलो समाज सेवा विशीं. एक राजकारणी आपल्या समाज सेवा ह्या नांवान व्हडली मिरयता, वोट मिरयता, पूण प्रत्यक्षान तो कितें करता, आपल्याच घरच्यांक सगळ्यांक जे बेनिफीट सगळे दिता. आतां काटेच काटे ह्या तियात्रान कितें आसा, राजकीय मळावेले जे चित्र उक्तेपणी दिसना तें तो बरे तरेन लोकां मुखार मांडटा. लोकशाय राज्यान निवडून आयिल्ले फुडारी आपल्या स्वार्थाक लागून गोंयांत लोकशायेचो कसो दुरुपयोग करतात त्या विशयाचेर काटेच काटे हो एक राजकीय तियात्र लक्ष घालता. लोकशायेचे लिपून आशिल्लें रूप लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न ह्या तियात्रांतल्यान तांणी केला. समाज सेवा, काटेच काटे, मागीर सांखळ्यो म्हूण आसा तियात्र. सांखळ्यो तियात्रांनी अशेंच म्हणजे वेगवेगळे राजकीय रूप आसा, राजकारणाचे वेगवेगळे रूप, वेगवेगळी रुपां, मतां मागप
आणि ती मतां मेळ्ळ्या उपरांत कशे तरेन मतदारांचे आड तांचे आड कितें करप हे सगळें सांगता. ओके ओके कोणे तरी बॉक्सान घातला बरी गजाल. प्रश्न विचारपाक हांव दितलो पूण थोडो भोव वेळ घेता. हांव प्रश्न विचारपाक संद दिता. एक तोमाजीन बाबाचे तियात्र जे आसात ते समाजान पळय कितें कितें घडटा त्या त्या चालंत विशयाचेर पासून तांचे तियात्र आसता. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां प्रत्यक्षान समाजाची फाटभूंय उक्ती करता. कांय वर्सां फाटीं म्हणजे इवन फाटल्या शेकड्यान पासून 20व्या शेकड्यान आमी पळयता गोंयकार आमचे मुंबय वताले, दुबय वताले, मागीर बारीन वचपाक लागले, मागीर कुवेट वचपाक लागले, मागीर हालींच्या तेंपार आमी UK, लंडन हे तर सारकें कितलेशेच लोक आमचे गोंयकार जे लंडन वतात, अमेरिकेक वतात हे आमी पळयता. स्थलांतरण हो विशय तोमाजीन कार्दोज हो विशय हाताळटना दिश्टी पडटा. तोमाजीन कार्दोज जेन्ना चोगम आयले गोंयांत, चोगम गोंयांत आयिल्ले आनी व्हडली बसका जाल्ली सिंकेरीक, आनी तेन्ना तांच्यांनी थारायलें की बाबा रे आमी गोंयांत आतां कितें करया, गोंय एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन करया. गजाल बरी आशिल्ली. ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन करपाचें थारायलें. मागीर सरकारूय कितें तरी अर्थीक मदत करपाक तयार जालो आनी भोव करून कोस्टल बेल्ट दर्या देगेवेल्या घरांक लोकांक मदत करपाक लागलो. तुमची घरां बरी करात, ट्युरिस्टांक ती अट्रॅक्टिव्ह दिसपाक जाय. मागीर लोक कितें करपाक लागले, सरकाराचे येवजणेचो फायदो घेतलो आनी आपूण रावंक लागले झोपड्यांनी. घरां ट्युरिस्टांक भाड्याक दिली, भोवडेकारांक ट्युरिस्टांक भाड्याक दिली. ताचो परिणाम कितें जालो, पयशे जोडले. पूण पयशे जोडून जी जी घराब्यांतली शांती आशिल्ली ती सांबाळली काय? मोवाळ वीक हो तियात्र ह्या विशयाचेर उजवाड घालता. नांवूच ताचें मोवाळ वीक, स्वीट पॉयझन. पॉयझन आनी स्वीट आसूं येता काय? खऱ्यांनीच मागदू म्हण तातूंत एक पात्र आसा. ती आवय, पारंपारीक आवय. ताचो घोव आकाती देवस्थान आसता तो पयलो मागदू म्हणटा कितें हांगा आपुणूय कितें तरी पयशे जोडटली. कोणाक म्हजें घर भाड्याक दितली, कोण एकलें चली फॉरेनर रावता, फॉरेनर जोडपे रावता ते दाखयला. हेवटेन पुत्तू स्वामी म्हणून एक मनीस रावता. आनी ही कितें करतात, घरान रावपी ट्युरिस्टां ड्रग्साचो वेवसाय करतात, नाका आशिल्ले अश्लील चाळे करतात. ताची भुरगीं हें सगळें पळयतात. आनी जेन्ना भुरगीं ड्रग्सा कडेन वतात, भुरगीं जेन्ना असले वायट व्यसनाक पडटात, तेन्ना आवय बापूय कपलाचेर हात मारतात. पळोवप्यानो, विद्यार्थ्यानो, मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, हो विशय तोमाजीन बाब कार्दोज हांणी कितलीशींच वर्सां फाटीं 1980च्या काळार हो विशय वाचप्या मुखार हाडलो. आयजूय अशेंच घडना काय? ट्युरिजमाच्या नांवान आमकां पयशे मेळटात, पूण आमचे घराबे विबाडटात काय? हो व्हडलो प्रश्न. तोमाजीन बाबान तियात्रांतल्यान तो तेन्ना माचयेर हाडलो. म्हाज्या दोळ्या मुखार आजुनूय याद जाता. हांवें तो हो तियात्र तांचो पळयल्लो. आयजूय याद जाता कशे तरेन भुरगीं विबाडटात. ट्युरिजम ताची उदरगत जावची न्हू अशें हांव म्हणना, पूण कांय गजाली कडेन आवय बापायन लक्ष दिवंक जाय, कांय गजाली कडेन सरकारान लक्ष दिवंक जाय. हाचेर उजवाड घालपी हो तियात्र. अशें आनिकूय तियात्र ताणें जायते बरयले. मोवाळ वीक हो 1983 उपरांत तियात्र माचयेर आयलो. मागीर समाज सेवा 1990 जशें रापोज बाबाचें चित्रण आमच्या उलोवप्यान सांगलां फादरान. मागीर उतरां आनी कोरण्यो हो तियात्र. जायते फावटी आमचे समाज सेवक खूब उतरां उलयतात, पूण तोमाजीन बाबान ह्या तियात्रा विशीं एक 2 उतरां बरोवन दवरल्यात. कितें म्हणलां ताणी?
हजारांनी उतरां उलोवचे परस एक बरी करणी समाजान करची, ताचे वरवीं समाजान बदल घडून येतलो. विद्यार्थ्यांना केदी व्हडली शिकवणी. खूब उलोवचे परस एक बरी करणी करची, हें की म्हत्वाचें. तांचो रिसंटली 1999 हॅलो अंकल म्हूण तियात्र आयिल्लो. वेगळे तरेचो मातसो फार्सिकल कॉमेडी कसो. हो तियात्र कितें कसलो विशय घेवन आयलो की भुरगीं हांगा जायते फावटी आवय बापूय कितें करतात, भुरग्यांच्या फुडारा खातीर कश्ट करपाक परदेसान वतात. फाटल्यान भुरगीं हांगा कितें करतात कोणाक खबर ना. अशेच तरेची फार्सिकल रितीन मांडिल्ली काणी ह्या तियात्रान आयल्या. आनी एक्चुअली हांगा अंकल आसता, तांकां आवय बापूय नासता. अंकल आसता तो तांकां भायरसून सगळे भुरग्यांक पयशे धाडटालो. एक दीस तो अंकल सडनली ही भुरगीं कितें करता तें पळोवंक येता. एक्चुअली एकलो सांगता आपूण ही डिग्री करता, दुसरो सांगता ती डिग्री, फक्त पयशे हाडून धाडपाक, पयशे धाडपा खातीर ताका अंकलाक फुलयतालो. पयशे मेळटे की तांकां फॉल्गां मारता. विद्यार्थ्यांनो, अशें आयज समाजान घडना काय? आवय बापूय कश्ट करतात, परदेसान वतात, पयशे घरा धाडटात. भुरगीं खऱ्या अर्थान त्या पयशाचो फावो ते रितीन बरे रितीन उपेग करता काय? अंतस्करण आनी कायदो म्हण आसा. अंतस्करण आमचें मन, आंतरीक मन आमचें कितें सांगता, आनी कायदो जायते फावटी कायदे आसतात. पूण अशे तरेन मनशा कायदे हेतून कित्याक दाखयला की भाटकार पळय, कांय वर्सां फाटीं मुणकार कायदो आयलो. थोडे एका दिसान मुणकार आसलेले ते भाटकार जाले. पूण आमचें अंतस्करण कितें सांगता काय? विचार करूंक त्या काळार भोव करून मुणकारांक आनी भाटकारांकूय विचार करूंक लागपी प्रवृत्त तियात्र आशिल्लो. साखळ्यो हो तियात्र ताणें बरयला. पूण साखळ्यो ह्या तियात्रान कितें केलां ताणें? एक संदेश दिला. म्हणजे कितें, पुर्तुगेजाचे गुलामगिरींतल्यान आमी सुटले, पूण फुडाराक गोंयकार फुडाराचे गुलामगिरींतल्यान आमी मेकळे जाल्यात वय, हो प्रश्न तांच्या तियात्रान आयला. पुर्तुगेज गेले, बाकी बाबूय म्हणटालो 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अंधले अंत मंत्र जिवी ते फाल्यां उलयतले. जेन्ना सत्ता गोंयकाराच्या हातान आयली तेन्ना कांय जाण पुर्तुगेजाच्या राजवटी सकल सलाम करपी तेच हांगा फुडारी जाले. आनी फुडारी जावनूय तांच्यांनी कशे तरेन लोकांक परतून सतावणूक सुरू केली, ताचेर उजवाड घालपी हो तियात्र. फाटल्या दिसांनी आनी भोव करून हालींच्या काळार पासून आमकां तियात्र वेगवेगळे तरेचे आयकूंक येतात. एक ज्वलंत विशय म्हणटात तो गोंयकार लंडनाक वेतात, गोंयकार परदेसान वतात. गोंयकार आपलें अस्तित्व सोडून, कांय नोकरी पासून सोडून, कांय जाण नोकरी पासून सोडून गोंय सोडून परमनंट रावपाक गेल्या. बरोवपी आनी अशें जायत्या तियात्रिस्टांनी मांडलां की गोंयकार जोडपा खातीर, पोटा खातीर भायर वचनाका म्हणनात, पूण आपले स्वताचे अस्तित्व, आपली संस्कृताय, आपले दायज प्रत्येक गोंयकारांनी सांबाळचें, आपल्या गांव घराक विसरचें न्हय, ह्या नदरेन जायते तियात्र फाटल्या कांय वर्सांनी माचयेर आयल्यात. प्रिन्स जेकबान माचयेर हाडल्यात. तातूंत स्वता हांव पासून एक दोन प्रिन्स जेकबाच्या तसल्या तियात्रांनी वांटेकार जाल्लो. मागीर आग्नेल दे बोरीन हांणी तियात्र सर्तीन एक तसो तियात्र सादर केल्लो. रोसवंश हो जो नामनेचो तियात्रीस्ट आसा ताणेनूय तियात्र सादर केल्यात. भोव करून गोंयकारा तूं रागार जायनाका, चल या लंडन येताचे तियात्र. तोमाजीन बाब कार्दोजांनी हो विशय हाताळनासतना रावूंक ना, ताणे पासून हो विशय हाताळ्ळो. आनी भोव करून गोंयकारांक आपल्या स्वताच्या अस्तित्वाची जाण करून दिवपी असो एक तियात्र ताणें माचयेर हाडलो. आनी होवूय तियात्र आमकां हो तियात्र आमकां ताणें बरोवन माचयेर हाडिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ओके.
सो अशे तरेन वेगवेगळ्या रुपान वेगवेगळे तियात्र ताणी वेगवेगळ्या प्रकारचे तियात्र ताणी माचयेर हाडल्यात. जोगजोगता तितले भांगार न्हय, गोवा गोईंग ऑन, मोवाळ वीक अशे आपल्या अस्तित्वाची जाण करून दिवपी तियात्र. आनी गोवा गोईंग ऑन हें नांवच पळयात. गोवा टिंब टिंब टिंब, गोईंग टिंब टिंब टिंब, गॉन टिंब 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 उद्गार चिन्ह असो माताळो दिवन तियात्र बरयलो. आनी ह्या तियात्रान कितें दाखयलें ताणें? आमचे गोंयचें अस्तित्व वता अशें दिसता. बरो बरोवपी आसता पळय तो तुवें हें करूंक जाय तें करूंक जाय तशें सांगना. तो सुचयता, कावणी दिता थंयच दिता. दाखयलें अशें अशें जाता आनी अशें अशें जावं येता. फुडलें कितें करपाचें कोणूय थारावपाचें, प्रेक्षकांक थारावपाचें. आमी सगळ्या नाचप्यांनी तियात्र आनी तियात्र अभ्यासक तुमी आनी ताचेर थारावपाचें. अशे तरेन तियात्राचे वेगवेगळे विशय वेगवेगळे रितीन वेगवेगळे पद्दतीन ताणें मांडल्यात. आनी तोमाजीन बाबान भोव करून मुद्दाम म्हणटा जावं आयज मेरेन स्पर्धा म्हणजे आनी म्हणजे कितें तियात्राचो हो तियात्राचो दर्जो वाडोवपा तोमाजीन बाब कारदोज स्वता ताणें वेगवेगळे तरेन प्रयत्न केल्ले आसा. विसल पिल्लूक वाजयताले पड्डे वयर काडटाना अकादमीचे स्पर्धेंत तुझ्या लॅपटॉपाचेर लायव्ह माफ करात नेटवर्क कनेक्शन गेलें. ऐकू येता तुमकां? सर आवाज येता, तुम्ही दिसनात. हय सर, ऑडिओ आसा. ऑडिओ आयकूंक येता. ओके, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लेम जालो हांगा. आमी फुडें वचुया. तोमाजीन बाब कारदोज हांगाचे स्पर्धेन वेगवेगळे प्रयोग वेगवेगळे तरेचे प्रयोग केले. तातूंत भितर ताणें जे पिल्लूक मारताले मागीर आनी तोमाजीन कारदोज हांणी लायट इफेक्ट्स उजवाडा येवजण प्रभावीपणान कशी करची तेवूय ताणें कला अकादमीचे तियात्र स्पर्धे वरवीं भोव करून तियात्र मोग्यांक दाखोवन दिले. तियात्राची सीन वा एक सीन सोंपतना वेगवेगळे तरेन तियात्राची लायट्स जे आसा उजवाडा येवजण आसा तिची मांडावळ करून वेगवेगळे तरेचे प्रयोग ताणें केल्यात. इतलेंच न्हय, आमचो अर्थ म्हूण तियात्र जाल्लो तातूंत एक वेगळेच नदरेन ताणें तियात्राची मांडावळ केल्लेली आनी तें आमकां त्या तियात्रांत पळोवंक मेळटा. एकंदरीत विचार केलो जाल्यार तोमाजीन कारदोजाचे तियात्र समाजाक जागृताय हाडपी आसात. बरे तरेची
कॉमेडी तातूंत दिश्टी पडटा, बरे विचार तातूंत दिश्टी पडटा, प्रादेशिकताय तातूंत दिश्टी पडटा, गोंयची संस्कृताय गोंयचें दायज तातूंत दिश्टी पडटा, गोंय आनी गोंयकारपणाचो हुस्को तांच्या तियात्रांनी दिश्टी पडटा. इतलेंच न्हय तर समाजीक मळार रिसंटली म्हणजे 2012 तेन्ना एक तियात्र ताणें बरोवन हाडलो आनी तातूंत रायट टू रिकॉल आनी रायट टू रिजेक्ट हे दोन नवे विशय भोव करून राजकीय मळार. आता रायट टू रिकॉल आनी रायट टू रिजेक्ट हाची आमकां खबर आसा अशें हांव गृहीत धरता. सो नवी दिशा ह्या नांवान तो तियात्र माचयेर हाडलो आनी तातूंतल्यान दाखयलें कितें, जर समजुया लोकांक दिसता बाबा आमकां हो मनीस हो पंच जावं हो सरपंच जावं हो कोणूय राजकारणी आसा तो नाका, लोक थारायतात ताका देंवयतात आनी दुसऱ्याक हाडटात, पूण हो कायदो आजून मेरेन पास जावंक ना. म्हणजे ह्या विशयाचेर हे नवे विशय राजकारणान येवचे, लोकशायेन येवचे, रायट टू रिकॉल, रायट टू रिजेक्ट आनी लोकशाय अदीक बरे तरेन फुलची, हेवूय प्रयत्न ताणें तियात्रा रुपान केल्ले आमकां दिश्टी पडटात. नो डावट तो एक मांडो रचपी, मांडो मोगी, मांड्यांतल्यान समाजीक जागृताय ताणें केल्या. राजकारणी ते बरे गोंय विधानसभेचे सभापती जावन आउल्ले, हेडमास्टर आशिल्ले ते, MA, BSc, BEd अशें शिक्षण करून एक शिक्षीत तियात्रीस्ट ते आशिल्ले आनी आसात. आनी अशा ह्या मनशान एकंदरीत गोंयचो समाज माचयेर दाखोवन, गोंयच्या समाजाचें प्रतिबिंब माचयेर दाखोवन, चित्र माचयेर दाखोवन गोंयकारां मदें गोंया विशीं जागृताय करपाचो यत्न केल्लो आसा. समाजा मदें जो एकचार जाय, भावपण जाय, समाजा मदें ज्या ज्या विशयाचेर जागृताय जाय ती जागृताय आपल्या तियात्रांतल्यान बेस बरे तरेन करपाचो यत्न तोमाजीन बाब कार्दोज हांणी केल्लो आसा. इतलें उलोवन हांव थांबतां. कोणाचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुमी विचारचे, त्या प्रश्नांक जाप आमी दिवंक वावुरतले. देव बरें करूं. श्रीनिवास कोझमा सर, तुमचें उलोवप खूबच अभ्यासपूर्ण अशें आशिल्लें. तुमचो हातखंडोच आशिल्लो हो विशय आशिल्ल्यान, तियात्राचो विशय आशिल्ल्यान आनी तुमच्या आवडीचोच विशय आशिल्ल्यान संशोधक आनी अभ्यासक कशे तरेन उलयता ताचे एक बेस बरी देख तुमी घालून दिली. तुमकां अजून मेरेन तरी हांगा बाकीच्यांचे प्रस्न येवंक ना, पूण म्हाका दिसता बोणी केल्ली हांवेनूच बरें दिसता. सुरवात करता हांव. एक प्रस्न म्हजेच कडल्यान तुमचे खातीर आसा. तुमी म्हणलें तांचे तियात्र जागृताय करपी आसा, जागृताय हाडपी आसात आनी गोंयकारपणाचेर उलोवपी आसात. तुमची PhD मोरॉलेस तियात्रांतल्यान दिसपी गोंयच्या समाजाचें चित्रण ह्या विशयाचेर आसा. हांव मोरॉलेस त्याच गजालीक लागीं धरून एक त्याच संदर्भांतल्यान विचारतां. तोमाजीन बाबाच्या तियात्रांतल्यान कशे तरेन गोंयच्या समाजाचें चित्रण जालां, तुमकां कितें दिसता ताचेर? आतांच हांवें स्पश्टपणान सांगलां की तोमाजीन कार्दोज हांणी आपल्या तियात्रांतल्यान समाजाचें उत्कट जिवें दर्शन केल्लें आसा. आतां हें हांव संशोधक ह्या नात्यानूय म्हणटा, ताका स्पश्टीकरण दिता आनी ऑलरेडी म्हज्या उलोवपांतल्यान हांवें दिल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल, चोगम आयले तांच्यांनी सजेशन दिलें की गोंय हें भोंवडेकारां खातीर बऱ्याक पडटलें. भोंवडेकारांचें राज्य, टुरिस्ट डेस्टिनेशन करया, बरी आसा गजाल, पूण ताचे बरे वायट परिणाम कितें? भोव करून वायट परिणाम जाले ते आयज मेरेन ताचे आमी विटनेस आसात. आयज गोंयांत चलता कितें तें आमी पळयतात. भोंवडेकार कितले प्रमाणीक भोंवडेकार आसतात आनी त्या भोंवडेकाराच्या नांवार कसलें कितें वायट चलता तें आमी पळयलां. हें आयज आनी काल न्हय, 1930-40 वर्सां फाटीं तोमाजीन कार्दोज आपल्या तियात्रांतल्यान दाखयता. फुडाराची नदर आशिल्लो हो तियात्रीस्ट.
दूरदृष्टी विजनरी तियात्रिस्ट हो त्या काळा वेळेला तियात्र सांगला हांवें. आत्ताच उल्लेख केलो नवी दिशा. नवी दिशा हो तियात्र हांवें सांगला तसो रायट टू रिजेक्ट आणि रायट टू रिकॉल. रिकॉल म्हणजे जो मनशाक वेचून काडला ताका परतून सकयल बसोवपाची म्हणजे तांचो तो अधिकार लोकां कडेन आसूंक जाय. हो कायदो पास जावंक ना. जातलो काय? जालो जाल्यार बऱ्याक पडटलें आसलें. मागीर हांगाचे थंयचे हांगा कोणूच उडक्यो मारूंक पावचे नासले. दुसरें रायट टू रिजेक्ट. म्हाका जर दिसता 10 मतदार रावल्यात तातूंतले एक्चुअली एक थोड्या भोव प्रमाणान इम्प्लिमेंट जाल्ल्या भाशेन कशें आसा म्हणजे म्हाका हे 9 कॅन्डिडेट नाका. आयज तो अधिकार आसा वय आनी तशें प्रामाणीकपणान घडटा वय ना. म्हणटकीच वेगवेगळे तरेचे तुमी समाज सेवेच्या नदरेन मांडलेले तियात्र पळयात. समाज सेवा फादरान मांडला. मागीर समाज सेवा आसा. साखळ्यो म्हण तियात्र आसा. मागीर आनी एक आशिल्लो भुरगीं आमची गिरेस्तकाय. भुरगीं खरेंच आमची भुरगीं गिरेस्तकाय. पूण भुरगीं आमची गिरेस्तकाय ह्या तियात्रान जशें सांगलां तशें तो जर तियात्र वाचलो जाल्यार कळटा. बरोवपी स्वता म्हणटा म्हणजे कितें जालां तेतून एक बायल मनीस आसा दाखयल्या आख्खो गांव सुदरावंक भोंवता आनी कितें जाता तिची स्वताची भुरगीं वायट रस्त्यार पावतात. परतून समाज दाखयला. तुम्ही ताचे खंयचे तियात्र घेयात. इन्स्पेक्टर घेयात जावं समजुया हॅलो अंकल घेयात. गोवा गोईंग ऑन घेयात. हे सगळे तियात्र जे आसात ते समाजान जे कितें चलता तें दाखयलां. आनी जाणविकाय म्हणजे पळोवप्याक तातूंतल्यान शिटकावणी दिवपी. आतां कांय तियात्र प्रादेशिकताय आसात, कांय वैश्विकूय आसात. वेगवेगळे तियात्राचे प्रयोग आनी फादर बॉलमॅक्सान म्हणलां तशें ताचे कातारांतल्यानूय आतां एक आमी जाणा जावंक जाय. तियात्रांत कथानक एक विशय घेवन वता जाल्यार तियात्रांतली दर कांतारां वेगवेगळे विशय घेवन येतात. आनी ताका लागून वेगवेगळ्या विशयांतल्यानूय परतून समाजीक जाणविकाय समाजाक शिकवण दिल्ली वता. कांताराच्या प्रकारामध्ये आमकां सोलो आसता, दुओ आसता, दुएट आसता, त्रिओ आसता, चौको आसता. हालींच्या तेंपार कोरल कांतारां आसतात. वेगवेगळ्या वॉयसीसांनी वेगवेगळ्या नादांनी कांतारां गायिल्लीं पळोवंक मेळटात. मागीर दुसरे वटेन आमी पळयता की तातूंत भितर कॉमेडी कांतारां आसतात, डिसेंट कांतारां आसतात. आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे तियात्रांत पारंपारीक तियात्रांत कॉमेडी ही बेश्टीच रस्त्यार दाखयल्ली कॉमेडी आसूंक उपकारना. ती भितरल्या म्हणजे कथानकांतल्यानूच निर्माण जाल्ली आसूंक जाय. सो अशे तरेन हे सगळे आनी फॉर्मेट फास्केन धरून तोमाजीन बाबाचे तियात्र ह्या तियात्राचे फास्केन बसयल्ले आसतात. आनी तियात्र हो चडसो व्हडल्यान आवाज बोबाड करून माचयेर सादर जायना. नाटका भाशेन तातूंतूय संयमपणां सुचकताय आसची पडटा. सो तें आमकां आनी भोव करून तियात्र स्पर्धेन तोमाजीन बाब कितलींच वर्सां वावुरल्यात. वेगवेगळ्या संस्थांचे ते वांगडी जाल्यात. इवन तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हे संस्थेचे पयले अध्यक्ष ते आशिल्ले. सो तियात्र मळार तांणी खूब वावर केल्लो आसा. समाजीक मळारूय वावर केलो आसा. ताका लागून जे कितें समाजांत ते पळयतात ते तियात्र रुपान माचयेर हाडपाचो तांणी यत्न केल्लो आसा आनी ते करीत आसा. येस. देव बरें करूं. आनी एक अजून मेरेन काय प्रस्न दुसरे येवंक ना म्हणून आनी एक हांवूच विचारता तुमकां. तोमाजीन बाब स्वता एक राजकारणी आनी ते बी दोळे उक्ते दवरून वावुरपी अशे राजकारणी आशिल्ल्याचो फायदो तियात्रांनी राजकारणाचो वा समाजकारणाचो विशय मांडपाक तोमाजीन बाबाक जाला वय. जाला जाल्यार कशे तरेन? समाज सेवा म्हूण तियात्र आसा जो सांगला तातूंतल्यान उक्तेपणी कळटा. आनी राजकारणी म्हणजे बेश्टेच राजकारण करप ना. पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स असले व्यक्तिमत्व न्ही ते. राजकारणा खातीर राजकारण करप न्ही. आतां फॉर एक्झाम्पल ते राजकारणी आशिल्ले पूण
राजकारण करतना समाज कशे तरेन बरे तरेन फुलूंक पावतलो हेच पळयत ते आयल्या. तांचे तियात्र घेयात जेन्ना राजकारणी चुकतात, ते स्वता राजकारणी आशिल्ले पूण राजकारणी चुकतात आनी कशे तरेन चुकतात ताचे चित्रण तांच्या समाज सेवा तियात्रान दिश्टी पडटा. ताचे चित्रण तांच्या दुसऱ्या राजकीय तियात्रांनी दिश्टी पडटा. फॉर एक्झाम्पल तुमकां मुद्दाम सांगता, आयचो समाज मुनीसपणाची मूल्य होगडान बसला. दोंगी सामाजीक फुडाऱ्याची कथा तातून आयल्या. आयचो समाज हो तियात्र 1975 1975 वर्सा बरयल्लो. 1975 पळयात. फुडारी खूब आसात पूण अडेचे फुडारी, पैशा खातीर वावुरपी फुडारी वेगवेगळे तरेन. आतां फॉर एक्झाम्पल पुंडलीक बाबान पासून आमची श्री वचित्राची जात्रा नाटकान पासून एक राजकारणाचे चित्र मांडलेले. तशेंच तोमाजीन कार्दोस हे अशेच दूरदृश्टी आशिल्ले मनीस जे कितें राजकारण्यान पासून चूक केल्या जाल्यार ते तियात्र माचयेर दाखोवप, पूण संयमीक रितीन बेश्टेंच डायरेक्ट नांव घेवन कांतार म्हणप अशें ताच्या तियात्रान पळोवंक ना हांवें. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमकां मुद्दाम उल्लेख केला, प्रश्न आयला म्हणून सांगता. लास्ट मार्च कला अकादमीचे अ गट तियात्र स्पर्धेन पासून तांणी राजकारण्यांक शिटकावपी त्रिओग आयिल्लो. तोमाजीन बाब, तांचो भाव आशिल्लो इफ आय एम नॉट रॉंग, आनी युजीन. पूण ह्या तिगांयनी वेगवेगळी जी पार्टी आसात आनी तेय बी तांची चिन्ह घेवन माचयेर येवन समाजाक जी शिटकावणी दिवंक जाय ती ते त्या तियात्रांतल्यान दिवन गेल्ले आसात. आतां पळयात, सर्तीचे तियात्रान आनी भोव करून माचयेर तोमाजीन बाब सारकेले तियात्र सादर करता तेन्ना आपल्या उतरांचो संयम दवरून सांगचे परस चड सुचोवणी दिवन बरे तरेन कांतारांतल्यान आनी कथानकांतल्यान आपलो राजकारण्याकूय संदेश दिवन फुडें वतना दिश्टी पडटा. आनी ते ताणें कार्य केलां. आय फील तांणी बरे तरेन हे नदरेन वावर केल्लो आसा, म्हजें मत प्रमाणीक म्हणून. देव बरें करूं सर. निमणे कडेन आयच्या कार्यावळीची सांगता करतना सुत्रां सोंपयता म्हजे जोड संयोजक सियालिनी फेर्नांडीसाचे कडेन. सियालिनी. हांव विद्यार्थ्यां कडल्यान एक प्रश्न अपेक्षा करतालो. जावं कोणूय पळोवपी आसात, महिमानूच विचारले. जावं कितें कळना जाल्यार एक तांचे कडल्यान एक उतर कितें तरी आसा जाल्यार सोदतालो. जावं विद्यार्थी जावं जे कोण वांटेकार जाल्यात. कांय जाण म्हालगडे हांगा दिश्टी पडटात, कांय लेक्चररूय दिश्टी पडटात. कितेंय आमचें बरें वायट दिसलें जाल्यार सांगचें, नाजाल्यार आमकां कळोवचें. आनी आदी फुडेंच आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर कोझ्मा. आनी कोणाचेय प्रश्न आसात? कोणूय कितें प्रश्न विचारपाक सोदता वा कोणाकूय कितें प्रश्न आसात? प्रश्न आसात जाल्यार अजून तुमी घालपाक शकतात. तरी आसतना उपकाराचें उलोवप जें आसा तें करता. प्रश्न आयल्यार मागीर घेवया. पयलें म्हणल्यार आयची कार्यावळ जी आसा ती फळावरीत करपा खातीर खूब जाणांचो आदार आमकां मेळिल्लो आसा. खूब जाणांचो हातभार आमकां ह्या कार्यावळींत आमकां लागिल्लो आसा. पयल्या सुवातेर हांव कोंकणी भाशा मंडळ हो जो कार्यक्रम जो घडोवन हाडटा म्हयन्यांत 2 फावटी, कोंकणी वाचन विश्व ह्या नांवा खाला, तांकां तांचे हांव आभारी आसा. कारण हे फावटी तांणी म्हाका संयोजक म्हणून संदी दिल्या संयोजन करचे खातीर. तेच भशेन आयज जे उलोवपी आशिल्ले, मुखेल उलोवपी डॉक्टर कोझ्मा सर, तांकांय हांव दिनवास दिता. तांणी इतले बरे रितीन आपले विचार आसात ते आमचे मुखार मांडल्यात म्हणून. आमचे बाकीचे जे उलोवपी आसात, जे वांटेकार जाल्ले, एक म्हणल्यार फादर मिल्टन, फादर बॉलमॅक्स आसा, तेच भशेन आमचे विद्यार्थी देंपे महाविद्यालयांतले स्नेता मोराजकर हांचे हांव खूब आभारी आसा. कारण खूब बरे रितीन जे विशय तांणी हाताळल्यात वा जे विशय तांणी वेंचून काडल्यात
सुंदर रितीन त्या विशयाचेर आपले मार्गदर्शन ताणी केल्ले आसा, आपले विचार त्या विशयाचेर ताणी मांडिल्ले आसात ह्या कारणा खातीर. तेच भाशेन म्हज्यान विसरूंक जायना म्हजो जोड संयोजक जो आसा महिम ताणी म्हाका अशे रितीन खूब मोटिवेट अशें केला, ताका लागून हांव ताका उपकारी आसा. ही कार्यावळ म्हाका दिसता खूब बरे रितीन उलोवप्यांनी आपले विचार ह्या कार्यावळीन मांडिल्ले आसात. आणि म्हजी जर हांगा थंय उलयतना चूक जाली वा कितें हांगा थंय उतर पडले जाल्यार मानून घेवचें म्हणून मागता. आणि कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं फुडलो जो कार्यक्रम जातलो कोंकणी वाचन विश्वावतीन ताचे विशीं सांगचें अशें म्हाका दिसता. तर जो फुडलो कार्यक्रम आसा कोंकणी भाशा मंडळा वतीन कोंकणी वाचन विश्वाचे वाचन मोग्यांक, तो म्हणल्यार कोंकणी भाशेंतल्या तुमच्या आवडट्या बाल साहित्य पुस्तकाचेर उलोवपाची संद तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाचे हे वाचन विश्व जे आसा तें दिता. दर एकल्याक 4 ते 5 मिनटां वेळ मेळटलो पुस्तकाचेर उलोवपाक, बाल साहित्याचे खंयच्याय एका पुस्तकाचेर उलोवपाक. ही कार्यावळ जी आसा ती फुडल्या म्हयन्याचे 5 तारखेक जातली, म्हणल्यार 5 मे 2021 ह्या दिसा ही कार्यावळ जातली. वेळ आसा सांजे 6 ते 7:30 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. जांकां बाल साहित्य पुस्तकाचेर उलोवपाची इत्सा आसा वा ज्या कोणाक आपली कोण इत्सूक आसा हे कार्यावळींत भागीदार जावपा खातीर, वांटेकार जावपा खातीर, तांणी आपली नांवां जी आसात त्या कार्यावळीच्या संयोजका कडेन दिवपाक येतात. कार्यावळीचे संयोजक आसात गोविंद मोपकर आणि देविता कुळे. नांवां जी आसात जे वांटेकाराची जी कोण इत्सूक आसात तांणी 30 एप्रिल 2021 या रातचे 8 वरां मेरेन धाडून दिवची. ताचे उपरांत घेवची नात घडीक नांवां. फक्त पयलीं जी 10 ते 12 जाणां आसात तांकां ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाचो वा उलोवपाचो, पुस्तकांचेर आपले विचार मांडपाची संद मेळटली. आनीक एक म्हणल्यार आयज जे कोण पळोवपी आनी आयकुपी जे आसात तांचे मदीं जर कोणाकूय ह्या वाचन विश्वाचे वांगडी जावपाक जाय जाल्यार चॅट बॉक्सांत एक फॉर्म घातिल्ले आसा. ते फॉर्म तुमी भरचे. ताचे उपरांत ज्यो कार्यावळी जातल्यो तांची ईमेल तुमकां येतली. गुगल मिटाचे लिंक जे आसा ते त्या ईमेलींत आसतले. ओके, सो इतल्यान आयचे कार्यावळीक जे कोण हाजीर जाल्ले आमचे वांटेकार आसात, उलोवपी आसात आनी सगळ्यांक तुमकां जे कोण पळोवपी आसात तांचे उपकार आटयता. देव बरें करूं. इतले बरे रितीन तुमी आशिल्ल्यान बरे रितीन व्याख्यान आयकल्ले हे खातीर थँक्यू.